सुनील कवठणकर म्हाका दिसता काँग्रेसीन हो पत्रक बहादर निवळ होती किंवा कोण तरी ते रातचे जे असे तावेरणान डिस्कशनां जाता पळय ताजेर बी जालें खबर ना पण हांव उबो रावन प्रेस घेवन बसून घेवन न्हिदून घेवन आमची पळयतली आमची पार्टी पळयतली म्हणून तूं कोण रे सांगपाक बाज नायकान सांगचें की ताजो चलो मामलेदार कसो जालो ताजी सून आयुश हॉस्पिटलान डॉक्टर कशी जाली मग भुरग्यांक जॉबूच ना मरे एक मिनिट हॅलो आता दोन सकयल कुत्रे आहा पळय तांकां मातशें ते बिस्कीट घाल ते भुकता बेटे हेजे भायर सुनील कवठणकर म्हाका दिसता काँग्रेसीन हो पत्रक बहादर असोच जावन उरला. कारण जे विषय तो प्रेस कॉन्फरन्सान घेता पयलीं म्हणल्यार ताच्या बरोबर प्रेस कॉन्फरन्सान कोणूच बसना, काँग्रेसचो खंयचोच लिडर बसना. दुसरी गोष्ट जी आसा तो जो विषय घेता तो काँग्रेसचो बाकी खंयचोच आनी लिडर ताका थंय सपोर्ट करिना किंवा तो विषय घेता ताचेर कोण स्टेटमेंट करिना. पण हाजेर म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमी एक स्वतः विचार करपाची गरज आसा की आपण जेन्ना एक नॅशनल पार्टी रिप्रेझेंट करता आपल्या बरोबरचे जे आसा ते आपल्याक कितलो व्हॅल्यू दिता आणि दुसऱ्या नॅशनल पार्टीच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना आपण कमेंट करता जाल्यार ताका तितलीच एक क्लॅरिटी आणि तितलोच एक वेटेज आसपाक जाय. आज आम आदमी पार्टीचो अमित पालेकर जो अध्यक्ष आसा ताणी एकदां चॅलेंज केलें की SIT जी केल्या तातूंत व्हडलो स्कॅम आसा आणि आपल्याकडे सगळे पेपर्स आसा हे आसा ते आसा पण आज पर्यंत आणि आपण ते एक्सपोज करतलो. हांव ताका चॅलेंज करता ताणें एक्सपोज करून दाखोवचें. जे शब्द वापरल्या नौटंकी बिवटंकी म्हणून कोणा सुनीलान ताणें आमच्या अध्यक्षाक हेडमास्टर म्हणला. म्हाका दिसता तो सध्या ते PTAचो एक तो एंग्री पॅरंट आसता पळय तसो भायर बसला. आज काँग्रेसीचो एकूय लिडर सुनीला बरोबर बसून प्रेस कॉन्फरन्स करिना. म्हाका दिसता तांणी हरियाणा कडल्यान एक समज घेवचो की दे नीड टू गेट देअर ओन हाऊस इन ऑर्डर. ताका जेन्ना पयल्या दिसा क्वेश्चनिंगाक व्हेल्लो ताणें तेन्ना तेच सांगिल्लें की आपल्याचेर प्रेशर आशिल्लें BJP जॉयन कर नाजाल्यार केस जातली म्हणून. हांव ताका आज परत चॅलेंज करता ताका कोणे BJPन आपयलो ताका विचारचें. आमच्या पार्टीच्या खंयच्याच सिनियर लिडराक हू इज इन अ पोझिशन टू डिसाइड खबर ना की तांणी हें ऑथरायज केला. त्यामुळे हांव हें म्हणटा की निवळ खोटी किंवा कोण तरी ते रातचे जे अशे तावेरणान डिस्कशनां जाता पळय ताजेर बी जालें खबर ना पण BJP ताका येवपाची कोणें रिक्वेस्टूय करूना आनी ताजी गरजूय आसा अशें म्हाका दिसना. काँग्रेसीच्या सोर्सेसा कडल्यान आमकां कळ्ळा ते की देर इज बेसिकली दे आर ट्रायंग टू ब्रिंग इन अ लिडरशीप चेंज. आणि म्हणून तुमी पळयशात जाल्यार आज तुमी सांगा म्हाका सुनील हर्षी इतलो रिप्रेझेंट करता आज जेन्ना तांचे प्रेसांत तो खंय आशिल्लो तर खंय तरी म्हाका दिसता काँग्रेसीन लिडरशीप चेंज करप आणि ताज्या खातीर हे त्रिकूट सक्रिय जाला. आणि तुमकां सांगला तशें की तो मागीर विजय सरदेसाय आसूं अमित पालेकर आसूं तूं एके वटेन सुनील म्हणटा की तो काँग्रेसमॅन एट हार्ट सो ही रिप्रेझेंट्स द काँग्रेस. ताका श्रीनिवास कलप तापयता की तूंच उलयता तें चूक म्हणून. तर म्हाका दिसता हाजे वयल्यान काँग्रेसची जाली दुर्दशा ही कळटा. आणि तुवें म्हाका परत सांगचें की सुनीलान एक घेतिल्लो विशय अमित पाटकरान घेतला. हांव आनीक स्टेप फुडें वता. गिरीश चोडणकर आणि अमित पाटकर हाका तुम्ही हालींच्या तेंपार एकत्र प्रेस कॉन्फरन्स पळयला तर हातून म्हाका दिसता तांचे जे चालले आसा ते धुसफूस लिडरशिपा खातीर दॅट इज क्लियर. आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशा वतीन तुमकां सांगता अवर लिडरशीप इज क्लियर पण काँग्रेसीन ते आज दिश्टी पडना. पण BJPचे जे फ्रस्ट्रेशन काल आम्ही पळयला आणि ते दोन जोकर आयले सिद्धेश आणि कोण गिरीराज पळय जाल्यार म्हाका दिसलें तांचे ते पळयत जाल्यार कितें काय म्हणून आनी मागीर बाकीचे म्हणल्यार आमकां चड जिलेब्यो खाल्ल्या आनी शुगर वाडत पूण आमकां बेगीन किरायतें दिवपाची गरज आसा म्हणून आतां किरायतें हाडला तांकां दिवपाक. पयलीं म्हणल्यार ते कमेंट करता की सुनील कवठणकर प्रेस घेता आसतना कोण नासता. म्हाका दिसता एकदां तुमकांय खबर आसता ते रिएक्शन दिता आसतना आमचे लेट जाल्लो आसता सडनली आमी आपयता शॉर्ट नोटीस आसता प्रेस घेतला आमी कितले फावटी बरोबर घेतला हो प्रश्नूच न्ही म्हणल्यार हो मुद्दोच न्ही. आतां लोकांक मुद्दो कित्याक लागता. हांव एकटो प्रेस घेवन 10 जाणांक प्रेस घेवन म्हजें लग्न आहा तें. दुसरें म्हणल्यार हांव उबो रावन प्रेस घेवन बसून घेवन न्हिदून घेवन ते आमची पळयतली आमची पार्टी पळयतली म्हणून तूं कोण रे सांगपाक. तुजें तूं पळय मास्तर जा थंय तुजे पार्टीन. आमकां आमी पार्टी आमची कशी चलोवप ती पेड स्पोक्सपर्सन BJPचो कोण तो गिरीराज सांगपी तो सिद्धेश श्रीपाद नाईक म्हणून काल दिसलो प्रकार आमकां. आतां हातून दोन इंडिव्हिज्युअल आसले एक सिद्धेश नाईक श्रीपाद नाईक लॉ केंद्रीय मंत्री आसा आनी MP आसा तालुकालो आनी दुसरो गिरीराज पै वेर्णेकर. जाल्यार पयलो सिद्धेश नायकाचेर उलयता आसतना
हो सिद्धेश नायक म्हणटा तो कोण? हो बापूय हाजो युनियन मिनिस्टर असताना पंचायत इलेक्शनाक सायकल चलोवपी मनशान ताका उडयला. ही ताची लायकी सिद्धेशाची. मागीर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज केल्या, ते सायकल चलोवप्यान टॅक्स सायकलीचो फारीक करूंक ना म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केला आनी बॅक डोरांच्यान हो पंच जाला. युनियन मिनिस्टर हाजो बापूय हो पंचायतीक पडलेलो. हो सिद्धेश. दुसरें म्हणल्यार तो पॉलिटिकल लिडरशिपाचो मीट जोग म्हणून इन्स्टिट्यूट आहा पुण्यात. थंय ताणें वचून पॉलिटिकल लिडरशिप कितें डिग्री घेतली. आता डिग्री घेऊन कोण पॉलिटिशियन जाला म्हणून खबर ना, कित्याक हांव कॉमन फॅमिलींच्यान आयला. तो आमी ताका आतां एनएसयूच्या टायमाच्यान पळयता, तो आमचे बरोबर काम करतालो. तो आमच्या इलेक्शन मॅनेजमेंटान भरपूर क्रुशियल काम करता. लोक आपले टॅलंट घेवन आयला आनी हे सिद्धेश नायकाक अमेरिकेक धाडलो यंग पॉलिटिशियन म्हणून श्रीपाद नायकान. तेन्ना तांकां कोण दिसूंक ना बहुजन समाजांतल्यान कॉमन मनीस. हो युजलेस भुरगो सिद्धेश नायक म्हणटा तो. कित्याक झेडपीन ताणें जी स्कॅमां केल्या भरपूर हांगा सध्या चालू आहा इन्व्हेस्टिगेशन. ती तांची बरोच तांकां उजो लागला आनी येता त्या काळान ते सगळ्या भायर येवपाचें आसा. आनी त्यो जिलेब्यो ज्यो खावन दाखयताले लोकांक, ते हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता की ती एक जिलेबी व्हरून ताणें भाऊकूय खावोवची. तो नॉर्थ गोवाचो खासदार आसा. कित्याक जिलेबी खावपाच्या निमतान तरी भाऊ तोंड उगडटलो. कित्याक नाल्यार गोंयच्या खंयच्याच प्रश्नाचेर तो तोंड उगडना. गोंयच्याच प्रश्नाचेर तो उगडना. आनी जे समाजाचो आधार घेवन तो इलेक्शनां जिखता आनी आपली इतली मेजॉरिटी तितली मेजॉरिटी सांगता, त्या समाजाचेरूय आघात जाल्यार तो तोंड उगडिना. ही तांची आज परिस्थिती आसा. जाल्यार श्रीपाद नायकान सांगचें की ताचो चलो मामलेदार कसो जालो, ताची सून आयुष हॉस्पिटलान डॉक्टर कशी जाली. हांगा भुरग्यांक जॉबूच ना मरे. अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. तुमची फॅमिलीक सगळें एम्प्लॉयमेंट कसो मेळटा आनी तुमी तोंड घेवन आनी उलयता आमच्या लिडरांचेर, राहुल गांधीचेर. आनी गिरिराज असा वेळ नाका त्यांनी एक स्टेटमेंट केलं की तुम्ही विजय सर देसाय आणि सुनील कौडकर हे मेळून एक त्रिकूट आसा आणि हे त्रिकूट सध्या वेगवेगळी कामां करतात. सो हेचेर तुमचें कितें? एक मिनट. हॅलो. आता दोन सकयल कुत्रे आहा पळय तांकां मातशें बिस्कीट घाल, ते भुकता बेटे घराचे भायर. हां बरें. कोण तो गिरिराज? गिरिराज कोण हो? गिरिराज पै स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन. प्रेजिडेंटाक म्हणून हे तेन्ना उलोवया. जेन्ना प्रेजिडेंट बीजेपीचो गजाली करतलो पळय तेन्ना उलया. स्पोक्स पर्सनाक बी पेड पर्सनाक बी आमी रिस्पॉन्स दिना. गोंयकारांक खबर आहा कित्याक खबर आसपाक जाय. त्यांच्यानी असो स्टेटमेंट केला की तुमकां इन्विटेशन बीजेपी कडल्यान येलें, तें फॉल्स म्हणून, टोटली फॉल्स. परत सांगता कोण तो? कोण हो मनीस? पेड स्पोक्स पर्सन. तांकां कित्याक रिस्पॉन्स दिवपाचो आमी? प्रेजिडेंट जर भारतीय जनता पार्टीचो उलयता जाल्यार एज अ प्रेजिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हांव उत्तर दितलो ह्या गोश्टी.